सुरवात करता. गोंय ल्हान आनी पोर्तुगीजांनी काबीज केल्लें गोंय जें आतां आमी गोंय म्हणटात ताका. एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय सदांच की जेन्ना अशी स्टडीज जाता, अशी अभ्यास जाता तेन्ना कल्चरल डेव्हलपमेंट आमी जेन्ना शिकतात, सांस्कृतीक घडामोडी म्हणटा ताका आमी, त्या सांस्कृतीक घडामोडी खातीर आमी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आज आमी पळोवपाक जायना. त्या पॉलिटिकल बाउंड्रीज ह्यो निश्चितच राजकर्त्यांनी ठरयल्ल्यो बाउंड्रीज असतात. आनी ताका लागून जेन्ना आमी गोंय म्हणटात तेन्ना तें गोंय आमी पोर्तुगीजाचें गोंय धरपाचें काय सांस्कृतीक रित्या गोंय जें आशिल्लें, म्हणजे कदम काळांत गोंय आशिल्लें तें शिरसी टील खानापूर तें एक गोंय आशिल्लें, काय सांस्कृतीक रित्या जें गोंय आसता म्हणजे जे कडेन घुमट वाजता थंय संस्कृती गोंयची कोंकणी संस्कृती अशें आमी म्हणटात. म्हणजे जे एंड पर्यंत जें घुमट चलता, म्हणजे चिपळूण रत्नागिरी धरिल्ले ते सकयल पर्यंत उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्ट पण जे कडेन घुमट हो संस्कृतीचो एक भाग आसता, ती कोंकणी संस्कृती आमी धरची, काय जे कडेन कोंकणी बोली उलयता अजून पर्यंत ती कोंकणी संस्कृती आमी धरची, हाजेर आमी एक विचार करचो पडटा. पूण कितें जालें की 1961 पर्यंत 1961 पर्यंत आयचें गोंय पोर्तुगीजाचें अंडर उरलें आनी ताजे पयलीं गोंयचेर अनेक लोकांनी राज्य केल्लें आसा. हें हांव तुमकां ब्रीफ हिस्ट्री सांगता कित्याक बॅकग्रावंड कळपाक मातशें बऱ्या पडटा. आनी ते राजकर्ते कोण आशिल्ले, ते सगळे कर्नाटकांतले राजे आशिल्ले. भोज, कोंकण मौर्य, मागीर शिलहार्स म्हणजे ते वयल्यान आयिल्ले, पूण बरोच तेंप कदंब राजांनी आनी ताजे नंतर विजयनगर राजांनी राज्य केल्लें आसा. ताका लागून कन्नड इन्फ्लुयन्स आमच्या गोंयचेर खूब पडिल्लो आसा. आतांच म्हाका म्हणजे सकाळीं इंटरव्यू घेतना गुरू बाबान एक शब्द बेताळाचेर आमी विश्लेशण करताले, तेणे बेतलें बरोबर हो एक कानडी शब्द आसा जाका आमी नागडो म्हणटात. सो तशे ते शब्द आयल्यात काय कितें हो एक वेगळो तरेचो प्रश्न आसा. पूण गोंयचे जर वयलो भाग जर पळयत तुमी, म्हणजे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा, आमच्या गोंयांत 2 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ आनी सावथ आसा. नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा जर पळयत तर थंयची जी थोडीशी संस्कृती जी आसा ती मातशी वेगळी, थंयची बोली वेगळी, थंयची मातशी उलोवपाचो टोन वेगळो आसा. आनी ऑफकोर्स जेन्ना आमी बोली म्हणटात तेन्ना ताजो स्वर किंवा ताजे उच्चार करपाची जी पद्दत आसा ती बदलल्या. आनी हे खंयचे खंयचे भाग येतात, खास करून बिचोले, सत्तरी, पेडणे. पेडणे जो भाग वयर महाराष्ट्रांत तेंकला ताका चडशे मराठी इन्फ्लुयन्स चड आसा. म्हणजे मी खंयसर गेल्लोय रे, बरो आमा अशें उलयतात. ते आमी जे सावथ गोवाचे लोक आसा ते उलयनात तशे, इमिजिएटली आयडेंटिफाय जाता तो पेडणेचो म्हणून. तो हे नॉर्थ गोंयचो एक जो भाग आसा तातूंत एक व्हेरी इंट्रस्टींग म्हणजे सामकी काना कडेन आयकुपा सारकी एक फोकलोर आमकां कळटा, लोककाणी, लोककथा. ती लोककथा खंयची, तिका 7 भयणी आनी 8वो खेतोबा, आनी ती अजून पर्यंत प्रचलीत आसा. अशें न्ही की ती डेड एंड गॉन. ती फोकलोर इतली इम्पॉर्टंट आसा, इतली म्हत्वाची आसा की नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ ती फोकलोर आमी आज ताची स्टडी करपा जाय, पूण त्या फोकलोराक लागून एक्चुली थंयचें एकंदरीत सांस्कृतीक वातावरण आमकां ताची स्टडी करपाक मेळटा. आनी ती फोकलोर जी आसा ती इट इज प्रॅक्टिस्ड, म्हणजे ती अजून पर्यंत ते प्रत्येक आस्पेक्ट ऑफ द फोकलोर, ताजो प्रत्येक भाग जो आसा तो प्रॅक्टीस करून दाखयतात, म्हणजे इनॅक्ट करून दाखयतात. आनी हातूंत एक इम्पॉर्टंट हांव सदांच सांगता की टॉक इज ऑन फोकलोर. लोककथेचेर तो म्हजी लेक्चर आसा. आनी ताका लागून जेन्ना सिरियलांनी बी सदांच आमी दितात न्ही डिस्क्लेमर, ऑल द कॅरेक्टर्स इन दीस इज आर फिक्टिशियस आनी नो रिसेम्बलन्स टू एनी डेड लिवींग ऑर इज प्युअरली कोइन्सिडेंट. हें हांव कित्याक दिता मुद्दम, कित्याक ही लोककथा आशिल्ले कारणान हाजे अनेक वर्जन्स आसात, अनेक ताजी उत्पत्ती आसात. आनी प्रत्येकाक दिसता की हांव सांगता तें तातूंत आनी थोडें एड जावचें, किंवा तो सांगता तें खरें, हें सांगता तें खरें, अशें ताजे खुबशे वेरिएशन्स आमकां मेळटात. आनी ते मेळप गरजेचें. लोककथेचो जेन्ना आमी अभ्यास करता तेन्ना अशी वर्जन्स मेळप गरजेची. ताका लागून हांवें जे एज अ हिस्टोरियन लूक, जसो इतिहासकारान ताका एक दर्जो दिवपा जाय, ताजो एंगल ओरिएंटेशन आसपा जाय, ते प्रमाणे हांवें ती फोकलोर मांडपाची, लोककथा मांडपाची तुमचे कडेन प्रयत्न केले. ओके, सो हातूंत कितें आसा, फोकलोर्स आमी जाणा दे आर इंटिग्रल पार्ट, म्हणजे ते गोंयचे एक अविभाज्य भाग आसा तो. आनी ही जी लोककथा आसा ती बिचोली, बार्देज आनी पेडणे ह्यो 3 तालुका बांदून दवरता. ह्या 3 तालुक्यांतले लोक जे आसा, बिचोली, बार्देज आनी पेडणे, ह्या 3 तालुक्यांतले लोकांक ही दंतकथा किंवा ही लोककथा बांदून दवरता. ती कशी, तिका पॉप्युलरली ते म्हणटात 7 जणी भयणी आनी 8वो खेतोबा, किंवा 7 जणी आनी 8वो खेतलो.
तांचे सुरूय तो उलोवपाचो तसो आसा 7 जणी भयणी आनी 8वो खेतोबा. आतां कशी आसा फोकलोर हांवें तुमकां ती स्क्रिनार घाल्या पूण ते वाचचे पेक्षा हांव ती नरेट केल्यार बरी दिसता तुमकां सांगल्यार चड बरी. अशें म्हणटात की बिचोले गांवांत मये नांवाचो एक गांव आसा आनी ते मया गांवांत 7 जणी देव 7 जणी भयणी आयल्यो म्हणजे त्यो ह्युमन फॉर्म न्ही, त्यो आयल्यो त्यो देवी आयल्यो, 7 जणी देवी आयल्यो आनी त्यो देवी आपल्या एका भावा घेवन आयली. ताचें नांव आशिल्लें खेतोबा किंवा खेतलो अशें ताका नांव आसा. आतां ह्यो 7 जणी आयल्यो आनी तुमकां कळटलें जेन्ना हांव सांगता तेन्ना लोककथेचो कनेक्शन वीथ सोसायटी कशें आसता. लोकवेदांत जेन्ना देव ही संकल्पना आसता तेन्ना लोकवेद असो मानतात, जनमानस अशें मानतात की हांव तसो देव म्हणून जशी आमकां जशी ट्रिटमेंट आसा की तुमी आयले बसात च्या घेयात आनी मागीर अपेक्षा आसा तुमी वतले, तशेंच देवा कडेनूय बी तांची अपेक्षा आसता. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. औपचारीकपणान ना. म्हणजे जेन्ना एक ल्हानशें उदाहरण दिवपा खातीर म्हळ्यार सांगता की धालो नांवाचो एक प्रकार गोंयांत जाता. पौश म्हयन्यान बायलो खेळटात, धालो नांवाचे फोक डांस करतात मांडार. ते पयलीं 7 दीस खेळटा, 7 राती खेळटा, 8 खेळटा, 9 राती तांचे वेरियस हें आसता. पूण तांची एक हें आसता की तुमी जशे आयले देव जशे तुमी आयले ते देवाक पयलीं आपयतात. येया देवानो येया आमच्या धालांच्या मांडार तुमी खेळा, आमी खेळपाक आयले अशें सगळें म्हणटात. ते नमन घालतात. आनी जशे धालो जशे निमाणे दिसा सोंपा आयल्यो ते म्हणटात आयल्या तुमी तशे परत वचात. जशे तुमी देव आयल्यात तशेंच तुमी परत वचात. कित्याक ते जाणा देव जर हांगा कायमचे रावले तांकां ट्रिटमेंट करपाक तांकां हें करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो तांचे दीस आसा 7च. आनी ते कशे धांवडयतात ते म्हणजे कशें ते तांकां सांगतात. निमाणे राती ते एक हें म्हणटात गाणें म्हणटात शेण कालयता शेण कालयता शेणा पडले किडे गे बाये शेणा पडले किडे. म्हणजे इट इज अ व्हेरी म्हणजे आयकुपा सुद्दां बरें दिसना न्ही शेण कालयता शेणा किडे पडले. म्हणजे तें आयकून तांणी वच्चें आमची रात धालाची रात सोंपल्यो आतां देवानो तुमी चलात हांगा किडे पडल्यात. सो कित्याक हें हांव तुमकां सांगता की जनमानसान जेन्ना देव ही संकल्पना आसता ती कंप्लीट वेगळी आसता. आतां ह्यो 7 जणी भयणी आयल्यो खंय मया आयल्यो त्या गांवां आयल्यो आनी तुमकां हांगा स्क्रिनीचेर दिसता व्हेरी क्लियर आसा जाल्यार खबर ना म्हाका. ओके हो एक हत्ती आनी तो हाजो चिऱ्याचो म्हणजे लॅटरायट स्टोन. ते हत्तीचेर बसून त्यो 7 जणी भयणी आयल्यो आनी आयल्यो आनी तांणी आतां दनपार जाल्ली आनी दनपार जातकीर तांकां भूक लागली. भूक लागतकीर तांणी कितें केलें जेवण करपा जाय म्हणून उजो हें चूल पेटोवपा जाय न्ही जेवण रांदपा जाय म्हणून ताणें उजो हाडपा धाडलो. उजो कोणा हाडपा धाडलो धाकटे भावा धाडलो खेतोबा धाडलो. खेतोबा थंय मया गेलो ते हांगा गेलो गांवां गेलो आनी तो दंग उरलो. भुरगीं खेळटालीं तो उरलो तातूंतच पळयत उरलो भुरग्यांक. आनी जेन्ना तो तातूंत एंग्रॉस्ड उरलो ही व्हडली भयण आशिल्ली ती व्हडली भयणीन म्हळें खेतोबा गेल्लो आयलोच ना प्रकार कितें खंय गेला. तिणें दुसरी भयणी धाडलो. दुसरी भयण परत गेली थंय गेली तो पळयता ती तो भुरग्यांक खेळटा तें पळयता खेतोबा. ती म्हणजे ती दुसरी न्ही सो ती भुरग्यांचो खेळ पळोवन आपुणूय मातशी रावया ती रावली. ओके ती रावतकीर आतां 2 जाण भावंड गेल्ली अजून पर्यंत ना. ती व्हडली भयण सामकी चवताळी म्हणजे ती रागार जाली. तिणी मागीर ही ना तोही ना तिसरी भयणीक धाडलो. आतां तिसरी भयणीचो स्वभाव रागिश्ट ती उग्र तिका राग भरपूर येतालो. पळय आतां कशें आमी मनशाक जशें म्हणटा न्ही आमची एका भावा राग खूब येता भयणीक ती म्हजी व्हडली भयण शांत आसा दुसरी भयण दुसरो नॉर्मली म्हणटा न्ही व्हडलो शांत आमगेर दुसरो मातसो मस्ती करता तिसऱ्याक राग चड येता हें आमचें हातूंत आसा न्ही. पण हें त्या फोकलोरान आमकां दिश्टी पडटा. ती व्हडली तिसरी भयण ती भयंकर रागिश्ट आशिल्ली. तिणी पळयली थंय वचून तो खेतोबाय ते भुरग्यांक पळयता तो भुरगोय ते भुरग्यांक पळयता. तिणी काडलें आनी ताचेर खोट मारली कोणाचेर खेतोबाचेर पांय उबारलो लात मारपाचो प्रयत्न केलो. ती लात चुकोवपा खातीर खेतोबान भेंड वांकडे केले आपले कमर आसा ते वांकडे केले जालें. तिनी भयणी भितर वाजे जाले. ते वाजे हे शब्द वापरता वाजे म्हणजे झगडी जाली वाद जालो. वाजे जातकीर ती सगळी वयर आयली हे कडेन हत्तीचेर ती बशिल्ली थंय आनी तांणी सांगलें व्हडली भयणीक अशें जालां. व्हडली भयणीन आयकना फुडें ती आतां तिणी न्याय करपा जाय ती व्हडली भयण तिणी समंजस ती तिणी कितें केलें पळया म्हूण सांगलें तुमी कितें केलें तें बरोबर न्ही. आतां तुमी हाजें कितें तरी प्रायश्चित करात. ओके तिणी न्याय केलो. तुमी कितें तरी ताचेर आतां हें करात निश्चय घेयात तुमी डिसिजन घेयात. हें जालें तें बरोबर न्ही. तो आमचो एकटोच भाव आनी तूं ताचेर लात उबारता आनी तूं तिका हें करता झगडी करून आयला बरोबर न्ही. सो दुसरी भयण उलयली. दुसरी भयण म्हणपाक लागली
आपली चूक आपली. तुवें आपल्या खेतोबा हाडपाक धाडिल्लो, आपण कितें केलें, परत गेला आनी खेतोबा कडेन थंय आपूण रावली. चूक म्हजी. आपूण एक पण घेता. पण म्हणजे आपूण एक डिसिजन घेता. आपूण एक हें करता, निश्चय घेता की प्रत्येक वर्सा आपूण पेट्टो आकटें, पेट्टो तें आकटें म्हणजे उजो, उज्याचें व्हडलें एक हें आकटें, तें माथ्यार घेवन नाचतली. आनी म्हाका म्हजे फाटल्यान 500 धोंड नाचतले. धोंड म्हणजे भावीक, ते धोंड म्हणटात तांकां. ते धोंड नाचतले आनी कोणाकूच कांय जावचें ना. ओके, हें म्हजें पण, म्हणजे पेट्टो उजो घेवन आपूण नाचतली गांवांक. तिसरी भयणीन म्हळें ना ना ना, म्हाकाय म्हगेली चूक कळटा, म्हाका चड राग आयलो. तिणी म्हळें पेट्टो आकटो तूं घेवन नाचतली, हांव उज्यांतल्यान धांवतली. ओके, हांव उज्यांतल्यान धांवतली आनी कोणाकूच कांय जावचें ना. आनी म्हजे बरोबर 700 धोंड धांवतले. आतां थोडे म्हणटा 700, थोडे म्हणटा 500. लोकवेद आशिल्ल्या कारणान ताजी खूब फिगर्स आमकां सांगिल्ले आसतात. सो जालें. आतां व्हडले भयणीन ठरयलें की आमी आयले हांगा लोकांच्या कल्याणा खातीर. प्रत्येक जाण प्रत्येक गांवां वचून रावतले. आनी ती प्रत्येक जाण वचून एक एक गांवां रावली. ते गांव खंयचे ते हांवें लिस्ट केले हांगा. एक म्हणजे व्हडली भयण जी आसा ती मुळगांव नांवाच्या एका गांवांत रावली. हे बिचोले ना, मुळगांव. दुसरी भयण मयां गेली. तिसरी भयण म्हापशां. चवथी मोरजे, पेडणे तालुक्यान गेली. मागीर दुसरी आसा ती शिरगांव. मागीर एक आसा ती अंजदेव बेट नियर कारवार, अंकोला. ओके, थंय आयली. मागीर सातवी ती पाताळांत गेली. ओके, आनी वांयगीणचो तो खेतोबा जो आसा तो वांयगिणी गांवाच्या नांवान गेलो, गांवान रावलो. सॉरी. आतां हाका वेरियस वर्जन्स आसात. म्हणजे ते म्हणटात की ही बरोबर न्ही, ही बरोबर. ओके, सो आनीक वर्जन ताजें. व्हडली भयणीचें नांव केळबाय, ती मुळगांव गेली. दुसरी भयणीचें नांव म्हामाय, ती मयां गेली. तिसरी भयणीचें नांव मिराबाय, ती म्हापसा म्हणजे बार्देस तालुक्यान रावली. चवथी मोरजाय, मोरजे गेली. पांचवी लईराय, शिरगांव गेली. मागीर अजादिपा, अंजदीव आयलंड. शीतलाय पाताळांत गेली. आनी खेतोबा वांयगिणी रावलो. ताजें आनीक वर्जन हांवें थंय दिलां. ओके, तातूंत तिसरी भयण आनी चवथी भयणीन फरक आसा. म्हणजे ताजी जी क्रोनॉलॉजी आसा न्ही ती वयर सकयल दाखयल्या. तुमकां पळयल्यार कळटलें हांगा की लईराय आनी मिराबाय आनी मोरजाय हाजी जी क्रोनॉलॉजी वयर सकयल आसा. सो हांव कितें करपाचो प्रयत्न करता की हांव कोणाकच ना म्हणना. कारण कितें, फोकलोर रिटर्न खंयच ना, लोकवेद ते ताणें सांगिल्लें खरें आसपाक शकता. पूण जशी जात्रा जाता, तांची आतां जात्रा जाता. जात्रा कशी जाता, ताणें ठरयल्लें आसा की आमी प्रत्येकाच्या गांवांत वचून रावतलीं, वेगळ्या वेगळ्या गांवांत रावतलीं. आनी बिफोर दे लेफ्ट म्हणजे वचचे पयलीं तांणी एक डिसिजन घेतलें, ठराव घेतलो की प्रत्येकाच्या जात्रेक आमी येतले. म्हणजे म्हजी जात्रा जेन्ना जाता तेन्ना बाकीच्यो भयणी येतल्यो आनी ताजी जात्रा जाता तेन्ना तुमी येवपाचें. अजून पर्यंत ही प्रॅक्टीस जाता. आनी तुमकां सांगता व्हेरी इंट्रस्टिंगली ही प्रॅक्टीस ते करतात. ते कशें, पयलीं जाता मुळगांवची जात्रा, ताका पेठेची जात्रा अशें ते म्हणटात. आतां आय वील टेल यू वॉट इज पेठ. मागीर जाता मयेची जात्रा, ताका माल्याची जात्रा अशें ते म्हणटात. मागीर जाता शिरगांवची जात्रा वीच इज अ वर्ल्ड फेमस जात्रा. आय डोंट नो तुमी आयकलां जाल्यार ते उज्यांतल्यान धांवतात ते लईराईची जात्रा. ते म्हणजे हांवें फाटले खेपे जेन्ना हांव स्टडी करपाक गेलो 2008 केन्ना तरी म्हाका एक कोण तरी च्यान थंयच्यान भावीक आयलो, धोंड आयिल्लो. आनी तो सांगता की आपणें मुद्दम आपली जी ट्रीप आसा ती हे टायमार आपणें हें केली, अरेंज केली सो दॅट आय कूड बी अ धोंड. मागीर मिराबाय, मागीर मोरजाय आनी दीस लिस्ट आमी पळयलां आतां. आतां प्रत्येक जात्रेक हे लोक येतात. ते कशे येतात, हांकां मोड म्हणटात. मदीं जे दोग जाण न्हेसल्यात तांबडे आनी धवे तांकां मोड अशें म्हणटात. आनी ते कितें करतात, ते देवीचे मानकरी, ते देवीक घेवन येतात. आतां तुमी म्हणटले देवी म्हणजे कितें, एक तर ती सादे मुर्ती किंवा एक कितें तरी ते हाडपा जाय. पूण तुमकां पळोवन अजाप दिसतलें हांगा की देवी म्हणजे हांगा एक तरेची पेट. बेत आसता खबर आसता तुमकां, केन. ती बेताची व्हडली एक पेट आसता. ती पेट इज रिवियर्ड, तिका खूब मान आसता. त्यो 2 पेटी आसात, व्हडली भयणीची एक पेट आनी दुसरी भयणीची एक पेट. बाकीच्यो ज्यो देवी आसात न्ही त्यो कलश रुपी आसात.
आनी ते पेठेन ते हे अशे वुडन मास्क लाकडाचे तोंडां आमी ताका मोवी म्हणटात ते घालतात. 4 आसतात, व्हडली भयणीची 4 आनी धाकटी भयणीची 4. आतां एक्झॅक्टली हे वुडन मास्क घालतकीर ती पेट बंद करतात. ती पेट बंद करप अशी न्हेसोवप तिका आनी ती मागीर तकलेर घेवन वचप. हिका पेठयेची जात्रा म्हणटात. आतां ही पेट खंय व्हरतात? व्हडली भयणीची जात्रा म्हणजे ती पेट फ्रॉम मुळगांव वेर द व्हडली भयण रावता त्या गांवची ती पेट दुसरी भयणीच्या गांवांत वता मया, तकलेर धरून व्हरतात ते. आनी ते कशे व्हरतात? ते लोक मयेचे लोक दुसरे भयणीचे मानकरी थंय चलत येवपा जाय. खंय? व्हडले भयणीच्या गांवांत मुळगांव येवपा जाय. ताजे नंतरच ती पेट उबारतात आनी ती पेट अशेंच दिनात. ते लोक आपले बॉर्डरीचेर पर्यंत व्हरतात आनी मागीर ते दुसरे भयणीचे गांवच्या लोकांच्या हातान ती पेट दितात. म्हणजे शिमेचे भायर व्हरून दिवप. आतां आमी जेन्ना लोक आमगेर कोणूय पावणो येता तेन्ना आमी घरान ताका भायर रावन टाटा बाय बाय करना. फ्लॅट सिस्टमान ती जाल्या, पूण तुमी जर खरें ट्रेडिशनल घरांनी जर वचत तर आमी ताका घराच्या दारा पर्यंत पावोवन परत येतात. तीच कॉन्सेप्ट आमकां हांगा दिसता. आनी तिका आपोवपाक येतात ते लोक, येता आपोवपाक. ते लोक आयले की ती पेट उबारप, ते गांवचे सिमेर पर्यंत व्हरप आनी मागीर ते घेतात, ते मोड घेतात आनी मागीर ते चल्ले. आतां ही पेट घेवन ते मया येता. मया येतकीर थंय हे जे लोक आसात ती पेट ओपन करून दवरतात फॉर वर्शीप. सो एक रात ती भयण रावता. ती मयेचे लोक आसतात थंय आनी मुळगांवचे लोक आसतात. ती पेट ओपन करून दवरतात. ताजी एक रात तांची पुजा आसता. लोक खंयच्यान पुजेक येतात, तांकां पांय पडपा येता. ती पेट जशी एक रात जशी रावली मागीर ती परत आपल्या परत गांवान वचपाची. सो परत हे लोक कितें करतात? मयेचे लोक जाणी ती पेट हाडिल्ली ते परत आपल्या बॉर्डरीचेर व्हरून तिका दितात. ते लोक थंयच्यान परत ते घेवन वतात. एक आमी लक्षांत दवरपा जाय, व्हेरी इंट्रस्टींग गजाल म्हणजे हाजी, की जेन्ना ती पेट परत व्हरपाक ते लोक येतात, ते गांवचे शिमेचेर परत व्हरपाक ते लोक येतात, तेन्ना ती भयण भाराचेर कौल दिता. म्हणजे हो जो फ्रंट जो आसता, जो धरिल्लो आसता मनीस तो हो, ताका मोड म्हणटात. मोड आत्तां सांगलें तशें. तो फुडलो मोड आनी फाटल्यान आसा तो फाटलो मोड. आतां फुडलो मोड जो आसता ताका चड प्रेफरन्स आसता. तो ही इज द लिडर, ही लिड्स आनी तो कौल दिता. कौल दिता कितें? की फुडले आतां आमच्या दोगांची भयणीच्यो जात्रा जाल्यो, तुमी आतां तिसरी भयणीची जात्रा करात. आनी ती वयर जी ताणें आबोल्याचो झेलो लायला तो ओडप आनी तो दिवप. ताका झेलो दिवप अशें म्हणटात. ओके. मागीर जशी ती पेट गेली की मागीर दुसरी जात्रा जाता, ती दुसरी भयणीची, ती म्हणजे माल्याची जात्रा. आनी तिणें जो शब्द दिल्लो की आपूण पेट्टे आकटे घेवन नाचतली, ते पेट्टे आकटे, ताका माले म्हणटात वयर आहा ते. आमी ताका म्हणजे इट इज अ मेगा फॉर्म ऑफ अ दिवज. तुमकां खबर आसा जाल्यार आय डोंट नो, दिवज नांवाची एक हें आसता, अर्दन लॅम्प आसता. ताका 4-5 अशें आसता. ते गोंयांत आमचे खूब वापरतात. ते लग्न जाल्ले बायल्यो दिवजा जात्रा म्हण जाता. सो इट इज अ मेगा फॉर्म. बरी येदी आसता ती. आनी इंट्रस्टींग म्हणजे कितें आनीक ताची गजाल जाणा, इट इज फिल्ड विथ ऑयल. सारकें तकतकीत ऑयल तेलान ती भरिल्ली आसता. आनी तो घेवन नाचता. अक्षरशः हांवें तें पळयलां. आनी तो नाचतना सुद्दां इतलें सुद्दां तेल भायर पडना. हे व्हेरी म्हणजे तुमी ते ताका भावनात्मक हाजेन पळयात, किंवा तुमी रिलिजियस पळयात, किंवा तुमी धार्मीक पळयात, किंवा तुमी सायंटिफिकली पळयात. तुमी म्हणटले ना ताका धरपाक तो झेत आसा म्हणून ते पडना. पूण दीस इज रियली अनएक्सप्लेनेबल सायन्स टू मी. हाजे फाटल्यान सायन्सूय आसपाक शकता. सो ते पडना. सो हें जशें जालें, मागीर 2 भयणींनी आपली शब्द आसा तो पाळ्ळो. तिसरी भयण जी आसा ती मिलाग्रीस सायबीण. आनी तिसरी आनी चवथी हातून भितर फरक आसा. ती मिराबाय जी आशिल्ली ड्युरींग द पोर्चुगीज पिरियड, तिजी शी इज वर्शिप्ड. आय जस्ट स्कीप दीस स्लायड एंड आय विल कम टू यू दॅट फर्स्ट. ओके. पोर्चुगीज पिरियडान म्हापशा मिराबाय आशिल्ली बिफोर द पोर्चुगीज पिरियड. आनी ड्युरींग द पोर्चुगीज पिरियड कन्वर्जन्स खूब जाली, फोर्सिबल जाली, वॉलंटरी जाली. वन ऑफ द टेम्पल म्हणजे एक खंयचे देवूळ जें बाकी ताणें खूब देवळां मोडलें, तातूंत एक देवूळ जें मोडलें तें हेजें मिराबायचें. आनी आज तिका मिलाग्रीस म्हणटात. आनी थंय प्रथा अशी आसा की थंय प्रत्येक फेस्ताक, मिलाग्रिसीच्या फेस्ताक
तेल घालतात. आणि ही मिलाग्रिसीचे फेस्त आणि शिरगांवची लईराईची जात्रा ती 2 दिसान किंवा 1 दिसाचो फरकार येवपाक जाय. एक दीस त्याच दिसा दोन्ही केन्नाच जायना. मिलाग्रिसीचे फेस्त आणि लईराईची जात्रा जर एका दिसा आयली तर कितें तरी अरिश्ट घडटा अशें एक बिलीफ आसा. पूण कोइन्सिडंटली ऑर नॉट ते केन्नाच एका दिसा येना, अजून पर्यंत येवना. खंयची तरी कोण तरी सांगता की ते केन्ना तरी एक दिसा जाल्ले आनी खंयचे तरी झाडाचो खांदो मोडून पडलो आनी दॅट वॉज द बॅड ओमेन. आनी हे दिसाक फेस्ताच्या दिसाक तिका तेल घालतात. ही सायबीण इट इज आयकोनोग्राफिकली इट हॅज नथींग टू डू विथ द हिंदू डेटी. इट इज कंप्लिटली अ कॅथलीक क्रिश्चन आयकॉन. बट ताजेर तेल घालतात न्ही, दॅट ऑफरिंग ऑफ ऑयल इज एन इंडिकेशन दॅट इट हॅड समथींग टू डू विथ द हिंदू पास्ट. आनी ते अशें मानतात की लईराई व्हडली भयण ती ह्या फेस्ता दिसाक एक कोळसो तेल तिका धाडून दिता चर्चीक. आनी हे क्रिश्चन अशें मानतात, म्हापशेचे लोक अशें मानतात की तिजे जात्रे दिसाक चर्च म्हणजे मिलाग्रीस एक पाटली फुलां देवळा धाडून दिता. पूण जेन्ना व्हेरीफाय करपाचो आमी प्रयत्न केलो, आय ट्राय टू फायंड आउट वॉट इज इट, वेदर इट इज खरें काय नॉट हें, तर ते म्हणटात कितें की ऑफिशियली देवळाचे आनी चर्चीचे तशें कांय देवाण घेवाण ना, नोबडी इज एन्डोर्सिंग इट. पूण जे लोक असतात, भावीक जे असतात ते तेल घालतात, ते शिरगांवच्यान वतात आनी थंयचे म्हापशेचे लोक लईराईचे जात्रेक येतात, ती फुलां घेवन येतात. सो दॅट इज द वे द थिंग्स आर एक्सचेंज्ड. सो इट कांट बी टेकन एज अ लिटरल सेन्स की खरेंच ते धाडून. लईराईची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमीच्या दिसा जाता आनी हिजी वैशिश्ट म्हणजे भितर हातून कळस आसा. कळस म्हणजे पॉट, पंचधातूचो तो कळस आसता, तातूंत ती एक कळो घालतात, बड ऑफ अ फ्लावर. आनी जे जात्रे दिसाक ते उदक बदलप आनी दुसरें उदक घालप आनी तातूंत तो कळो परत घालप. ते अशें म्हणटात की तो फूल वर्सभर तो कळो उरता, तो डिस्ट्रॉय जायना, म्हणजे तो वाट लागना. ते देवाचें एक हें. आनी जात्रे दिसा ते कळस घेवन तो मोड जो आसता, तो कळस माथ्यार तो भरिल्लो आसता कळस, तो कळस घेवन तो मोड भायर सरता जात्रे दिसाक आनी तो मागीर तो कळस भायर काडटात, हो देवळांतलो कळस. आनी तो भायर काडलो की ताका गाराणें घालतात. आनी गाराणें जर तुमी आयकत न्ही, तुमकां गोंयच्या त्या लोकल जी संस्कृती आसा ताचो इतलो फ्लेवर कळटा की थोडेशे शब्द ना जावन गेल्ले आसात. कोंकणीन आमगेली कोंकणी अशी जाल्या की हांव सुद्दां आतां उलयतना मदीं कितलीशीच इंग्लीश उलयता, जरी हांव प्रयत्न करता नॉट टू स्पीक, म्हणजे परत म्हाका इंग्लीश आयली पळय. पूण हे जे लोक जे जेन्ना उच्चार करतात तेन्ना तुमकां कळटलें की तो सभा मंडप कचाकच भरिल्लो आसता लोकांनी जात्रेच्या दिसाक आनी बोवाळ आसता. अशें आमची खंयचीच गॅदरींग नासतात इंडियन हातून की शांत आसा सगळी. जात्रा म्हणजे शांतता नाच आमच्या हातून. तो भरपूर बोवाळ आसता, अशी भरिल्ली आसता की लोक तेकल्यार तो सुद्दां खंय पडत सांगपा ना, इतलो भरिल्लो आसता लोक. आनी तेन्ना मदीं जेन्ना तो कळस काडटा, कोणाक खबर नासता तो कळस भायर हाडटा, ते फक्त तो कळस दिसता, कांयच तुमकां ताजें शुटींग कॅमेरा तुमकां इट इज डिफिकल्ट थंय व्हरपाक सुद्दां. आनी तो भायर जसो हाडलो ते कोणाकच खबर ना तो कळस सभा मंडपान हाडला म्हणून, तो फक्त कळस दिसता. आतां कितें नेक्स्ट कितें, तर ते गाराणें घालतात. आनी तो घाडी नांवाचो तांचो जो हो आसता सेवेकरी, तो गाराणें. आनी तुमकां सांगतात त्या घाडयाचो आवाज इज म्हणजे आय डोंट नो वॉट टू से, मायकाची गरज पडना. इतले शांत वातावरणान सुद्दां म्हाका मायकाची गरज पडटा. पूण इमॅजीन करा, कल्पना करात, हांव हांगा आसा आनी फूल थंय सगळें भरलां, लोक भरल्या आनी तातूंतल्यानूच एक आवाज येता, देवी म्हजे माते. आनी इमिजिएट हे कानार पडले काय ना सगळे शांत, हय सायबिणी. मागीर तो शिवशक्ती ब्रह्मशक्ती म्हजे माते, तूं सातेर मायेचें आनी म्हजें हेकमत कर गे म्हजे माते, येताळ बेताळाचें हीत घे गे म्हजे माते, कोंकणची तळी दर्या किनारी तुजी किर्ती घासता गे म्हजे माते, ते किर्ते कडेन लक्ष दवर गे म्हजे माते, मीपणा कडेन हमीपणा कडेन लक्ष दवर नाका गे म्हजे माते, शिरगांव मळार सामील जा, कल्याण कर येस्ती आनी बरें कर सायबिणी. आनी यू नो हातूंतल्यान ही हॅज कन्वेड सो मेनी थिंग्स की जे पळय खरेंच लिंग्विस्टीक अंडरस्टँड करपाचो प्रयत्न करता न्ही,
तांकां कळटलें किंवा लोकवेद स्टडी करपाचो प्रयत्न करता. ताणें सांगलां कोंकणची तळी दर्या किनारी तुजी किर्ती गाजता गे म्हजे माते, ते किर्ते कडेन लक्ष दवर गे म्हजे माते. किर्ती म्हणजे विनो, फेम. मीपणा कडेन हमीपणा कडेन लक्ष दवरनाका गे म्हजे माते. आतां मीपणा आनी हमीपणा वाय वील गो म्हणजे देवाक सांगपाची गरज ना न्ही, पूण हांगा कशी आपूण तसो देव ते तुमकांय येवपाक शकता मीपणा. तूं लक्ष दवरनाका. तुजी लक्ष खंय आसपा जाय, कोंकणची तळी दर्या किनारी तुजी किर्ती आसपा जाय, ते किर्ते कडेन लक्ष दवर गे म्हजे माते. काल दिल्लो शब्द त्याचो आठव कर गे म्हजे माते. आनी शेवटी तो म्हणटा, आनी तो खूब वता म्हणजे आय वील टेक मी एटलिस्ट 10 minutes टू रिसायड द होल थिंग. आनी तो मागीर शेवटी निमाणें म्हणटा, मय शिरगांव मोडार सामील जा, कल्याण कर येस दी आनी बरें कर सायबिणी. म्हणजे तूं तो ताणें जो धरला तो शिरगांवचो मोड, तातूंत तूं यो. ती येना. आमच्या हातून कशें आसता, देव बेश्ट लोकवेदांत देव बेश्टोच येना, ताका आपोवचो पडटा. तूं यो, शिरगांव मोडार सामील जा, भितर त्या मोडाचेर हातून यो, कल्याण कर यश दी आनी बरें कर. ते येस दी म्हणटात ते. हा एक सादे म्हणजे हे खूब कडांनी म्हणटात म्हणजे एक सादे गाराण्यानी आमकां कळ्ळें की लोकवेदांत जी आमी चौकट केन्ना स्टॅम्प मारतात न्ही, ती कंप्लीट वेगळी आसता. सो लोक कल्चर, फोक कल्चर स्टडी करपाचें एक वेगळें ओरिएंटेशन आसपाक जाय. म्हणजे खुबशे एकाडेमीक हातून सुद्दां तें जायना अशें म्हाका केन्ना केन्ना दिसता. म्हणजे म्हजे कडेन केन्ना स्टुडंट्स येता न्ही, तें जायना. ओके, मागीर तो कळस घेता आनी अशे तरेचें एक हें आसता. सॉरी, फाटल्यान वता. अशे तरेचे एक होमखंड नांवाचो एक प्रकार करतात. म्हणजे लाकूड हाडप. दीज आर अरावंड अशें ते म्हणटात 5 काय 6 गाडे लाकूड. ते आतां ट्रक लोड म्हणटात. ते पयलीं गाड्यांनी हाडटाले लाकूड. ते हाडप आनी अशें धाडप आनी ताका होमखंड म्हणटात. आनी तो कळस जवळ जवळ 12 भायर काडटात आनी मागीर त्या होमखंडा वचून ती जी देवी जेन्ना वता ती होमखंड पेटयता. ते होमखंड पेटयता दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. म्हणजे ते कोणा दिसना ते कशें पेटयता. तिगे गर्दी भरपूर आसता आनी ते पेटयता. आनी ती मुड्डेर नांवाच्या एका हातून हें लयराईचें देवूळ आतां सद्याचें, हो कळस तो तिजो. आनी ती मुड्डेर नांवाच्या एका देवळान वता, म्हणजे तिचें आद्यस्थान. आतां तुमी जर मुड्डेर जर पळयत, म्हणजे मुड्डेर म्हणजे गांव तो, थंय जर पळयत तुमकां रोयण दिसतली. म्हणजे अगेन परत ती मदर गॉडेसी कडेन हांव वता. फर्टिलिटी मदर गॉडेस हाजे कडेन हांव व्हेरी इंडिजिनस वर्शीप ती. सो ती मुड्डेर नांवाची ते वता. ती एक 12 गेल्ली देवी. ती सकाळची 3, 3:30 पर्यंत ती रावता आनी मागीर ती तो कळस परत हाडटा. आनी तो पर्यंत कितें जाल्लें आसता, हें सगळें जें लाकूड जें आसता तें पेटून ताजे इंगळे जाल्ले असतात. कोल्स, बर्निंग एम्बर. आनी ते इतले गरम असतात की मान्य करात, विश्वास दवरात म्हजेर की ते तुमी ती जर तर एरिया न्ही ते पेट्टा ते हांगा सुद्दां रावपाक खूब कुस्तार आसता. आनी मे म्हयन्यान वैशाख शुद्ध पंचमी धगधगतो मे म्हयनो. आनी कल्पना करा हें सगळें पेटलें आनी मागीर ते कितें करता, बडी घेता आनी ते कोळशी सगळ्या फाफशितात, सगळ्या ते स्प्रेड करप. ताजे वयल्यान ते सगळे धोंड धांवतात. आनी धोंड म्हणजे कोण, ते लयराचे धोंड म्हण आसतात. ते तांकां मानप आसता. ते जात्रा जावचे पयलीं थोडे दीस भायर रावतात. म्हणजे घरान रावप ना, घरचें शिजयल्लें खावप ना, जेवनूच ते न्हांवन जेवप. तांचे खातीर स्पेशल वेगळे माटोव बांदतात. नाल्लाचे हे आसता न्ही माट चुट्टाचे, ते सेपरेट रावतात. ते खुबशा गांवांनी आमकां दिश्टी पडटात धोंड जात्रा जावचे पयलीं रावतात. सो ते कंप्लीट सवळे अनवाळे रावतात. ते कांयच हें करना. आनी हो गांव असो आसा शिरगांव, अजून पर्यंत ते कोंबी ना, म्हणजे कुकड ना, अजून पर्यंत कुकड ना थंय. ओके, थंय अजून पर्यंत बार ना, सोऱ्याची दुकान ना. सो ते वर्ज त्या देवीक आवडना. हे परत वॉट आर वी गोईंग टुवर्ड्स इज कंप्लीट वेजिटेरियनिजम, सात्विकपण पाळप, अल्कोहोलिजम बँड. आनी हें कशें सांगलां थ्रू दीज थिंग्स. ओके, सो तो थंय ती जेन्ना ती फाफशिता तेन्ना तो प्रत्येक धोंड जो आसता तो ते हातूंतल्यान धांवता, ते उज्यांतल्यान धांवता. आनी हांवें पळयलां धांवतना इट इज समथींग वीच इज हांव म्हणपाक शकता की सुपर डिवायन.
थोड्यांनी ते एक्सप्लेन केला ना इट इज सायंटिफिकली आणि बट जेन्ना म्हणजे हांव जेन्ना पळयलें तें अक्षरशः इट इज ल्हान बीन आसता ती जागा बरीच लांब आसता आनी ते म्हाऱ्यांक रावपाक कठीण जाता तर ते कशें करता हांवें ल्हान धरिल्ले भुरगे ते व्हडले सुद्दां धांवतात. सो ते जशें धांवले 3 सुमार परत ती वयर गेल्ली सायबीण मुड्डेर गेल्ली सायबीण तो कळस घेवन परत येता आनी मागीर ती धांवता तो मोड धांवता आनी ताजे नंतर जर कोणें जर तातूंतल्यान धांवलो तर ही इज गोन टू सकम टू इंजुरीज म्हणजे ताजी पांयाची ताका पांयां उजो लागता ताका चटके लागतले की तो जळटलो ते चॅलेंजींग फीट अजून पर्यंत कोणें करपाचो प्रयत्न करुना अशें मानतात की ताणें आनी धांवप ना ती धांवली की तो उजो आनी तापता. ओके आनी मागीर प्रत्येकागेर व्हरून तो कळस व्हरतात आनी प्रत्येकाले घरान तो कळस व्हरून दवरतात आनी तो मागीर ताका आशिर्वाद दिता दुसरे दिसा ताका कौल म्हणटात. सो ही जाली शिरगांवची जात्रा आनी असो तो मोड आसता कळस धरिल्लो आनी ताका बाकीचे जे ताका हें करपा आसतात ते वयर तो डेकोरेटेड आसता वयर फुलांनी सजयल्लो कळस आसता. सो ही जाली लयराची जात्रा. मागीर तुमकां हांवें सांगलां मिराबायची जात्रा मिराबायचें फेस्त आनी हाजे नंतर हांव आतां दुसरे भयणी कडेन मोरजाय. आतां मोरजाय ही अगेन मोर आनी जाय आय हाजे कडेन नेचर वर्शिपा कडेन कनेक्टेड आसा आनी मोरजे नांवाचो एक गांव आसा पेडणे तालुक्यांत. थंय अशें सांगतात की ते मोर आशिल्ले आतां वी डोंट नो. सो ती मोरजायची जात्राय जाताली पूण ती सद्याक बिकॉज ऑफ सम इंटरनल प्रॉब्लेम जालें कितें तरी जावन तेन्ना बंद पडलें. सो मोरजाय जाली मागीर जाली हें मोरजायचें देवूळ पेडणे तालुक्यांतलें प्रचंड आसा आनी कावी कलेची एक्सलंट एग्जाम्पल गोंयांत सर्वायवींग जे कावी कलेची देवळां आसात न्ही तातूंतलें हे एक एक्सलंट एग्जाम्पल आसा मोरजाय. ताजे नंतर शीतलाय ती पाताळांत गेली आनी ताजे नंतर अजादिपा ती अंजदीव आयलंडाचेर आयली. मागीर खेतोबा तो मया रावलो आनी तुमी जर खेतोबाची मुर्ती पयली ताचें भेंड वांकडें आहा दिसता आसतलें न्ही कमर ताचें वांकडें आसा पळयलां न्ही सकयल मातशें वांकडें आसा. ते कित्याक तर तिणें खोट मारिल्ली कोणें लयराईन आनी ताणें चुकोवपा तें वांकडें केल्लें. एक हें फोक लोकवेदांतलें वर्जन पूण आयकॉनोग्राफिकली तुमी जर स्टडी करत न्ही ती इट इज अ स्टायल कार्विंग स्टायल ती होयसाळ कदंब चालुक्यन लेटर चालुक्यन तांची ज्यो स्कल्पचर ज्यो आसतात त्यो मातश्योश्यो असतात दॅट इज अ कायंड ऑफ अ ट्रेंड. ओके सो तो इन्फ्लुयन्स तो आनी हो खेतोबा. ओके ताजे नंतर एक ते इंट्रस्टिंगली एक पेर्न नांवाचें एक लोकगीत गायतात हांगा ते कळसा मुखार आनी तातूंतय त्या सगळ्याची ते उल्लेख करता म्हणजे जाण जाणी सात जाणी जाणी गे अनामना देवस्थाना नलियो निवाड्यो गे शीता गेली पाताळा मध्ये हातीक लागली वात गे आनी ते इट गोज ऑन लायक दॅट. आनी ते पेरणान सगळ्यांची नांवां घेतात ते सोडून मिराबाय. आनी तुमी जर विचारलें न्ही ते मिराबायचें नांव कित्याक घेना तुमी ना ती पाटली न्ही आमी तशें नांव घेवना. सो पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स कल्चरल इन्फ्लुयन्स एक सादी संकल्पना आमी ताका केन्ना ती काणी मरे ती अशें म्हणून जे सोडून दितात न्ही तातूंत कितलेशेच आमकां हें कळटा. ताजे नंतर एक प्रश्न पडटा हांवें तुमकां फोकलोर सांगली लोकवेद सांगलो सगळें ताची स्टोरी सांगली म्हज्या मनाक एकूच प्रश्न पडटा की ही कोण ह्यो देवी देवता लोकवेदा खातीर देवी देवताच त्यो म्हजे खातीर जे हांव मानता म्हजे खातीर देवी देवता पूण एनालिटिकली हो कोण हांची इम्पॉर्टन्स कितें हू आर दीज. आतां जेन्ना आमी 7 सिस्टर्स म्हणटा तुमकां एक सांगनचें दिसता की रोम धरिल्ले ते ग्रीक सिविलायझेशन पर्यंत 7 मदर्स सप्त मातृका ह्यो कॉमन आसात. बदामी तुमी जर वचत तर तांच्या बदामी चालुक्यान जे राजघराणें आशिल्लें तातूंतय सप्त मातृकाची वर्शीप आशिल्ली तातूंतय बी 7 देवी आनी एक तांचो कार्तिकेय आसा म्हणजे ते सप्त मातृका पॅनल म्हणटात ताका आमी ते जालें पुराणीक वर्जन. तुमी जर महाराष्ट्रान गेले तर थंय अश्यो एक 7 देवी आसात ताका ते हे म्हणटात रोगराईचे देवी म्हणजे तांकां पांय सुद्दां पडनात. ओके सो ह्यो कोण एक वर्जन अशें की कृतिका पुंज नांवाचें कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स आसा आमचे कडेन. हिंदू एस्ट्रॉनॉमी बिलिव्स इन समथींग कॉल्ड एज कृतिका पुंज वीच इज प्रूव्ड. ह्या कृतिका पुंजान 7 जाणां आसात म्हणजे अंबा दुला नितंती अभ्रयंती मेघयंती वर्षयंती आनी चिपुणिका तातूंतली तांची आमी जे म्हणटात न्ही एक गायब जाल्या पाताळांत गेल्या हातूंय बी चिपुणिका ना जाल्या.
हां. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भागवतांत एक असो हें आसा की 7 देवी ज्यो आसात त्यो आशिल्ल्यो आनी तातूंतली एक ना जाली. भागवत पुराणांत एक आमकां रेफरन्स मेळटा. आतां तुमी जर हांगा लाकडाची जर सगळी मास्क जर पळयत न्ही, मयेची जी मुवी आसात ती मुळगांवची ती अशी आसात आनी सकयली मयेची आसात ती अशी आसात. आतां ही लाकडी सगळी. आतां हांव तुमकां कनेक्शन दाखयतां. कनेक्शन अशें की प्रॉबबली वी कॅन इंटरप्रेट इट दीस वे की ह्यो सगळ्यो देवी आसात, दे आर रिफरिंग टू फायर अँड दे आर रिफरिंग टू हीट. प्रत्येक जाण म्हणटा उज्या कडेन तांचें कनेक्शन आसा. आनी हांगा जर तुमी पळयत न्ही, अग्नीचें वाहन हें मेंढरें आसता, रॅम, आनी अग्नी इज सिटेड ऑन अ रॅम. हांगाय जर तुमी पळयत न्ही, शेवटचो तोंड तो एकूच दादल्याचो आसा, मेल, आनी वयर कुड इट बी अ वर्शीप ऑफ फायर? एक प्रश्न. सेकंडली, ह्यो सगळ्यो जात्रा तांच्यो मे म्हयन्यान जाता, वीच इज हॅविंग अनबेरेबल हीट. गोंयांक ती सहन जायना. तातूंत उजो, ती उजो घेवन वता, ती उज्यांतल्यान धांवता, वीच इज व्हेरी सो आनेक ताका एनालिटिकल हें म्हणजे की वेदर ह्यो सगळ्यो फायर रिच्युअल्स करून पावसाक आपोवपाचो एक प्रयत्न काय कितें? कित्याक वी ऑल नो की लईराईची जेन्ना तो उजो जेन्ना ते हें करता, पसरता, ते धांवतात थंयच्यान, आनी मागीर तो उदकाचो कळस घेवन ती धांवता, देवी वता, तो उदकान भरिल्लो आसता. ताची सिग्निफिकन्स एक कितें की हीट, आनी देन इट इज गोईंग, द कूलनस इज पासिंग टू द हीट. The coolness passes to the heat. It is again referring to condensation, which is formation of clouds. म्हणजे आमी तिका अभ्रयंती म्हणटात, आनी अभ्रयंतीचे कोशात जो आमकां मिनींग मेळटा तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. दुसरी आसा तुमी मुद्दम पळय मेघयंती. मेघयंती म्हणजे दमट एनवायरमेंट करप, क्लाउडी करप. तिसरी आसा ती वर्षयंती, म्हणजे पावस धाडप. आनी तुमी जर सगळ्यो जात्रा पळयत तर ते उदक आनी उजो अशेच तरेचे तांचे हे आसतात, रिच्युअल्स असतात. सो वेदर इट इज सिम्बॉलिकली इंडिकेटर ऑर फायर वर्शीप. तुमकां आनीक हांव सांगपाक सोदतां की सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, म्हाका ते एक्झॅक्ट याद जायना, नॉर्थ इंडियेक अशे तरेचे रिच्युअल जाता जे कडेन तो फायर म्हणजे पावसाक आपयतात ते. आनी हे 2-3 कडांनी जाता, पूण ती इतली इलॅबरेट जायना. ह्यो जशी इलॅबरेट जातात, इट गोज फॉर अरावंड मंथ ऑर सो, तश्यो त्यो जायनात. ह्यो 2 म्हयने चलतात. ह्यो एक व्हडली भयणीची, दुसरी भयणीची, तिसरी भयणीची, त्यो 2 म्हयने चलतात. आनी परत तुमी जर कनेक्शन लावपाचो प्रयत्न करत, तेल घालतात, ते मिलाग्रीस सायबिणीचें तेल घालतात. तेल अगेन इज अ पार्ट ऑफ अ फायर हें म्हणजे पेटोवप, फ्युएल, आनी ते इट इज डन पर्पजली. सो whether this is a type of a worship where they were inviting rain. आमी जेन्ना पावस कमी पडटा तेन्ना यज्ञ करतात, एक प्रकारचो यज्ञ आसा जे कडेन तो ताका हें करप, क्लाउड करप. म्हणजे हांवें एक खंय तरी यूपी काय एमपी खंय तरी ताणें तो यज्ञ केल्लो, पोरू काय पयल्या वर्सा खंय तरी, की तो ते मंत्र म्हणून ते मंत्रान तो हे घालता, यज्ञ घालता, आनी ते मंत्र म्हणून ताची आहुती दिता, आनी अकस्मात क्लाउड बस्टिंग म्हणजे फायर हें जाता, व्हडलो एक क्लाउड तयार जाता, आनी तेन्ना तो माटो सुद्दां जळटा, आनी ते जेन्ना करता ते सगळे सायडीक वतात, दे नो दॅट इज गोइंग टू बर्स्ट. सेम थिंग बट इन अ फोक रिच्युअल फॉर्म. आनी that is the reason why I feel that they are म्हणजे हाची गरज आसा टू बी स्टडीड. आज आय मे बी हॅविंग एक इंटरप्रिटेशन, फाल्यां आनी जर कोण येता ताजे आनी 4 इंटरप्रिटेशन आसपाक शकता, वीच वी हॅव टू वेलकम. कित्याक हाजेर अजून तसो डीप रिसर्च तसो जाल्लो ना. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकवेदांतलो आनीक म्हत्वाचे इम्पॉर्टंट गोष्ट तुमकां सांगनचें दिसता की तांची जी डेट आसता, तारीख, ती ते तातूंतल्यानूच याद दवरता. वैशाख शुद्ध पंचमीची तुजी महायाज्ञ म्हणजे ते सुद्दां गाराण्यांतल्यान तो सांगता, तिची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमी. सो ह्यो
अश्यो दंतकथा म्हणजे एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या वचप आनी त्यो एनावन्स करप, एनावन्स करून सांगप इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. आणि सेकंडली आनीक व्हेरी आय विल स्टॉप एट दीस की ते देवीक सांगप की पेळ पेटयेन सामील जा यो आनी वर्साचो याग करून घे, कल्याण कर आनी बरें कर सायबिणी. तूं यो यो अशें आमंत्रण ते फोर्सिबली दिवप. आनी तो जेन्ना म्हणटनी तांचे शिरू सुद्दां ताणिल्ले आसता, तो एकदां दिसता ती देवी ती बाबा तूं देवीक तसो आपयतलो केन्ना देवाक, आमी देवी यो म्हणटले. तो पेळ पेटयेन सामील जा, वर्साचो याग कर, मै मोडार. आनी तो जे तरेन ते उलयता ते तरेन दिसता की ही रियली हॅज अ कनेक्शन. बट दॅट इज नॉट दॅट, इट इज अ वे ऑफ टॉकिंग. बिकॉज आमकां दिसता की आमचो जो लागींचो मनीस आसता न्ही ताजे कडेन सदांच आमी व्हडल्यान उलयता, ताजे कडेन केन्ना बरें उलोवचें ना. म्हणजे हक्कान उलयता न्ही तशें ते म्हणटा हक्कान. तो हक्क जो आसा, द कनेक्शन बिटवीन द इंडिजिनस कल्चर अँड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आय विल स्टॉप टील हियर. देवी माझ्या माते, तू काशी कल्याणी शीतळा देवी बत्ता की माझ्या माते. आज चारुई चतुर्शिमेकडे आज लक्ष दवर गे माझ्या माते. आज कोणा काळा कोणा वेळा हो महायाग आज तुझ्या आनंदान करून घे गे माझ्या माते. चार चौगुल्यांचे हित घे गे माझ्या माते. सातेर मायेक पंचदेवते शब्दाक घे गे माझ्या माते. नाव धडो चतुर्शिमा आज पुरीकडे लक्ष दवर गे माझ्या माते. काळा काळा कोणा वेळा हो महायाग तुईन करून घेतले गे माझ्या माते. सिद्ध पंचमीचो याग करून आहे तू अष्टमीच्या यागाक आहे तुझो शब्द घे माझ्या माते. चतुर्शिमा धडे सगळे आखयले गे माझ्या माते. आज कोकणची ताळी दर्या किनारी आहे तुझी कीर्ती गाजता गे माझ्या माते. तू चतुर्शिमेकडे लक्ष दवर हो महायाग आनंदान करून घे. पुढील यागाकडे लक्ष दवर, कल्याण कर.